नमस्कार, गोमंतक टुडे या बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक मोगाचो येवकार। हांव सांजवी सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। सौर उर्जेचेर चलतल्यो सगळ्यो फेरी बोटी सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। सोलर इलेक्ट्रिक हायब्रीड फेरी बोटीचें केलें उक्तावण। स्टॅम्प ड्युटी लागू, आतां घर घेवपा खातीर फारीक करचे पडटले चड पयशे। दिल्ली दौरो करून मुख्यमंत्री परतलो गोंयांत। खण आनी हेर विशयांचेर केली चर्चा। हय, हे काम PWD करता एक्झिक्यूट, पूण कंत्राटदार निवडी विशीं आपल्याक ना खबर। कला अकादमीच्या विशयाचेर काब्रालाचें स्पश्टीकरण। कशेंच आपणावचे नात एप बेस्ड टॅक्सी सेवा। काळ्या हळडुळ्या टॅक्सीकारांचो परतून एकदा एल्गार। आनी दामोदर शिरोडकरान केली सोनसड्याची पळोवणी। प्रकल्पाचो सविस्तर अहवाल सादर करपाची अधिकाऱ्यांक दिली सुचोवणी। आता पळोवया खबरो विस्तारान। गोंयांतल्यो सगळ्यो फेरी बोटी आतां सोलर उर्जेचेर चलतल्यो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ब्रेस्तारा पयल्या सोलर हायब्रीड फेरी बोटीच्या आनी फ्लोटींग जेटीचें उक्तावण केल्या उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। सुमार 3.9 कोटी रुपया मोडून हो प्रकल्प उबारला। तशेंच ह्या प्रकल्पाक केंद्रीय सरकारान लेगीत हातभार लायला। ही फेरी बोट रायबंदर ते सोडन मार्गार चलतली अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। या सोलर हायब्रीड फेरी जेटीचे उक्तावण केंद्रीय बंदर, जहाज येरादारी आनी उदका मार्ग मंत्री सर्बानंदा सोनोवाल हांच्या हस्तुकी जालें। ह्या वेळार येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय आनी महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हाजीर आशिल्ले। सोलार फेरी दिस इज फर्स्ट प्रोजेक्ट इट अप्रोक्सिमेटली 3.97 crores पयलो प्रोजेक्ट ट्रायल बेसिसचेर आमी ऑलरेडी कॅप्टन ऑफ पोर्ट एंड रिवर नेविगेशन हाच्या वतीन आमी इनॉग्रेट करता। दोनूय प्रोजेक्टाच्या वतीन डिटेल्स आमच्या दोनूय कॉन्ट्रॅक्टरांनी तुमकां एक्सप्लेन केला। हाच्या फुडें अशाच पद्दतीच्यो सोलार बोटी गोंय सरकार वेगवेगळ्या जाग्यार आमच्यो फेरी बोट सेवा चलता तेचो सोलार बोटी घालपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो, जेणे करून आमी पळयता की इट इज एन फॉर द फोसिल फ्युएल न यूज करता सोलार बेसिसाचेर अशा पद्दतीच्यो फेरी बोट वापरचो हो सरकाराचो प्रयत्न आसा। हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ज्यांनी फ्लोटिंग जेटीज आमकां अवेलेबल करून दिल्यो त्या बद्दल। अशाच पद्दतीच्यो वेगवेगळ्या जाग्याचेर ज्यो फ्लोटिंग जेटीज आमकां गरज आसा थंयसरूय अशा पद्दतीच्यो जेटी ह्यो कॅप्टन ऑफ पोर्ट गोंय सरकारच्या वतीनूय बी घेतल्यो वयतल्यो। सरकारान 50 लाखां वयल्या खरेदी वेव्हारा वयली स्टॅम्प ड्युटी वाडयल्ल्यान गोंयांत आलिशान घरां तशेंच फ्लॅटांच्या मोलांत आनीक वाड जातली। गांवगिऱ्या वाठारांतल्या घरांच्या मोलांत चड फरक पडचो ना। पणजी, म्हापशें, मडगांव, फोंडे, वास्को ह्या शारांतलीं घरां तशेंच फ्लॅटांचें मोल मात वाडटलें। हाचो फटको सामान्यांक बसचो ना जाल्यार गिरेस्तांक बसतलो। स्टॅम्प ड्युटी स्लॅबांत जाल्लो बदल असो 50 लाखां वयर ते 75 लाखां मेरेनच्या मालमत्ता खरेदीचेर 4%, 75 लाखां वयर ते 1 कोटी मेरेनच्या खरेदी वेव्हारांचेर 4.5%, जाल्यार 1 कोटी परस चड ते 5 कोटी मेरेनच्या मालमत्ता खरेदीचेर 6% वाड जाला। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांची बिरेस्तारा दिल्लीत गृहमंत्री आनी भाजपा फुडारी अमित शहा हांच्या बरोबर बसका जाली। ह्या बसकेन सगळ्या प्रस्नांचेर गृहमंत्र्या कडेन चर्चा जाली अशें मुख्यमंत्र्यान गोंयांत पावतकीर पत्रकारांक सांगलें। पूण मंत्रिमंडळांत बदला विशीं नेमके कितें चर्चा जाली हाचेर मुख्यमंत्र्यान कांयच उलोवप केलें ना। जाल्यार गोंयचे उदरगती विशीं आनी खंड लिलावा विशीं चर्चा जाल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलें। हांव उपराष्ट्रपतीक मेळ्ळा आनी होम मिनिस्टराक मेळ्ळा। सगळ्या विशयाचेर डिस्कशन जालें। होम मिनिस्टराच्या बरोबर A to Z गोंयच्या सगळे वेगवेगळ्या विशयाचेर डेव्हलपमेंटाचेर गोंयचे
प्रोग्रेस फुडें कसो करतले ह्या सगळ्या विशयाचेर डिस्कशन. सर मायनिंगाच्या विशय मायनिंग ऑलरेडी ऑप्शन आनी हेचे सुरू केले बाकीचे कंप्लीट. कला अकादमीच्या कामाक सुरवात जाल्ली तेन्ना भौशीक बांदकाम खातें म्हजे कडेन नाशिल्लें. कला अकादमीच्या विशयाचेर आपल्याक विचारचे परस तुमी आदल्या मंत्र्याक विचारल्यार बरें जातलें अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें. जी गोष्टी जाल्यो म्हजे पयलीं जाल्ल्यो आनी म्हजे चीफ इंजिनियर PC जे अशा कनेक्टेड हेड ते नाशिल्ले ते गेल्ले ट्रेनिंगाक. ते काल राती येयल्या. हांव ती फायल म्हजे कडेन ना, ती फायल आपयतलो आनी जे कितें तेणे कोणें एलिगेशन केलां कोण करता तेजें डिटेल इन्वेस्टिगेशन करून म्हणजे म्हजे भितर इन्वेस्टिगेशन म्हणजे इंतुली कितें आहा हांवें केन्ना पळोवंक ना कित्याक म्हाका लागना. हय हें काम PWD एक्झिक्यूट करता. कॉन्ट्रॅक्टर कोण अपॉयंट केलो कितें जालें हें म्हाका डिटेल खबर ना, पूण एक्झिक्यूट PWD करता म्हाका खबर आहा. आनी त्यो गोश्टी जे एलिगेशन केला की PWD केलां हें कोणें केलां तें फाटले PWD मिनिस्टर तुमी जाल्यार बरें दिसतलें म्हाका खबर ना. म्हाका जर खबर आसपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता ती फायल हाडून हांवें स्टडी करपाक जाय आनी तेजे फाटल्यान हांव कमेंट दिता. येरादारी मंत्री माविन गुदिनो आपल्या स्फोटक वक्तव्यांक लागून सध्याक चर्चेन आसा. दाबोळी विमानतळाचेर गरजेच्यो सुविधा उपलब्ध करून दिल्यो नाजाल्यार प्रवाशी मोपा विमानतळाक प्राधान्य दितले आनी दाबोळी बंद पडटलो. अशें जर जालें जाल्यार हाका तुमीच जापसालदार आसतले अशी शिटकावणी मंत्री माविनान काळ्या हळडुळ्या टॅक्सीकारांक दिली. ह्या विशया वयल्यान सध्या गोंयच्या राजकीय मळार नव्या वादाक तोंड फुटलां. माविनान आपल्या ह्या स्टेटमेंटान विरोधकांचे हातीन आयते कोलीत दिला. सगळे तरेच्या सोयींनी सुसज्ज असो उत्तर गोंयांतलो मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ 2023चे सुरवेक पुराय क्षमतेन सुरू जातलो. देखून दाबोळी विमानतळाच्या अस्तित्वाचो प्रस्न निर्माण जाला. हाचे फाटले मुख्य कारण म्हळ्यार येरादारी मंत्री माविन गुदिनोन काळ्या हळडुव्या टॅक्सीकारां वांगडा बसका घेवन उक्तायिल्ली भिरांत. ॲप टॅक्सी येतलीच आज ना फाल्यां ना परवां कितले दीस आमी पोस्टपोन करतले आनी एज एगेन्स्ट दीस बॅकग्रावंड आमी समजणी घेवपाक जाय. मोपा एअरपोर्ट रेडी जाता. इट इज अ प्रायवेटली रन GMR ऑपरेटेड एअरपोर्ट गोइंग टू बी. नाव वेन दॅट इज गोइंग टू हॅपन वी डोंट वॉन्ट दाबोलीम टू सफर फ्रॉम एनी इन्फिर्मिटी. ॲप टॅक्सी ना ओन्ली प्रिपेड टॅक्सी आसा अशें आमकां नाका. फाल्यां अशें जावपाक जायना दाबोलीम येयल्यार टॅक्सी प्रॉब्लेम आय वॉन्ट दीस टू बी थिंग ऑफ द पास्ट. टुमोरो मोपा विल से वी हॅव डन एवरीथिंग सो वेल. फाल्यां बिकॉज ऑफ टॅक्सी सर्वीस ऑर मेस इन ट्रान्सपोर्टेशन आय डोंट वॉन्ट अ सिच्युएशन वेर एवरीबडी वील प्रिफर फ्लायींग डावन फ्रॉम मोपा बिकॉज टुडे डिस्टन्सीज आर नॉट अ प्रॉब्लेम इन गोवा. खरेपणी गोवा मायल्सा वांगडा सरकारान 2018 वर्सा कबलात केल्या, पूण खाजगी टॅक्सीकारांच्या विरोधाक लागून ही कंपनी विमानतळाचेर जाय तशी सेवा दिवपाक कमी पडल्या. येरादारी मंत्र्यान काळ्या हळडुव्या टॅक्सीकारां वांगडा चर्चा केली खरी, पूण टॅक्सीवाले गोवा मायल्सा वांगडा वचपाक तयार नात. हातून भर म्हणून विरोधकांनी उज्यात तेल ओतपाची एकूय संद सोडूंक ना. गोवा मायल्साक तुमी जॉयन जातले केला. आमी गोवा मायल्साक जॉयन नासले ना आनी हेच्या फुडें जावचे ना. आमी जे प्रिपेड कावंटर जो आसा पळय हो गोवा मायल्स आनी आमकां हो कांयच लागना. प्रिपेड कावंटर हो 1985सून आसा जो ट्रेडिशनल आसा आमचो. तो आमी तसोच दवरतले आनी आमकां एपाक जॉयन जावपा जाय कितें जावपा जाय आमी थंय जावचे ना. हें आमचें पयलींसून म्हणणें आसा की आमी एपाक जॉयन जावचे ना. आमचो जो प्रिपेड आसा तोच प्रिपेड आमी दवरतले. मोविन गुदिनाक म्हाका दिसता ह्या दिसांनी वाचन कमी जालां. ताका पयलीं कळूंक जाय की वी आर द 7th हायेस्ट इन जॉबलेसनेस इन द कंट्री. हे फिगर्स काल आयिल्ले आहा. अशे परिस्थितीन तो धमकी दिता की टॅक्सीवाल्यांनी टेक्नॉलॉजी घेतली ना जाल्यार दाबोली एअरपोर्ट बंद पडटलो. हाजो अर्थ आनी जॉबलेसनेस तो क्रिएट करता आनी एम्प्लॉयमेंट जो आशिल्लो लोकांचो तो काडून घेता. आनी आज ह्या सरकाराक कोणूच पातयना. ऑल्दो देर इज अ MOU, देर इज अ क्लियर अंडरस्टँडींग की बोथ एअरपोर्ट्स वील को एक्झिस्ट. इतलें आसून पसून हे केन्नाय उतराक नेगार वचपाक शकतात हें गोंयचे जनतेक पूर्णपणान खबर आहा. तशें पळोवपाक गेल्यार न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण विमानतळ आनी वाहतुकीच्या हेर भौशीक थळांचेर ॲप बेस्ड टॅक्सी सेवा उपलब्ध करून दिवप सरकाराक बंधनकारक जावन आसा. पूण सरकाराच्या गचाळ धोरणाक लागून पर्यटकांची लूट करपी प्रिपेड टॅक्सीवाले सरकाराच्या तकलेर चडून बसल्यात. हातून सरकारान खर धोरण आपणायलें ना जाल्यार येरादारी मंत्री सांगता ते भशेन प्रवाशी दाबोळे बदला गरजेच्यो सोयी दिवपी मोपा विमानतळाचेरूच वतले इतलें मत खरें. दुसरे वटेन सुसज्ज मोपा विमानतळ कार्यरत जाल्या उपरांत दाबोळी विमानतळ चालू दवरप परवडटलो काय कितें होवूय एक प्रस्न आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
सोनसोडो कोयर प्रकल्पाचो सविस्तर अहवाल सादर करपाक अधिकाऱ्यांक सांगला अशें मडगांवच्या नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी सांगलें। तशेंच ह्या प्रस्नाचो सुटावो करपाक थळाव्या आमदारांकडेन चर्चा केली। 2-3 दिसांनी सोनसोड्या संबंधीत मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवप करतले आनी सोनसड्याचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करपाचो यत्न करतलो अशें सोनसड्या कोयर प्रकल्पाची भेट घेतल्या उपरांत शिरोडकारान सांगलें। प्रत्येक पंचायतीन 23 ऑक्टोबर पयली बायोडायवर्सिटी कमिटी नेमची असो आदेश पंचायत खात्यान काढल्या। या फाटभुंयेर पंचायतींनी खासा ग्रामसभा घेवन ही समिती नेमपाक जाय। ते खातीर थळाव्या पंचायतीच्या तरणाट्यांनी आनी नागरिकांनी ह्या विशीं सादूर रावचे आनी समिती वरवीं गांवचो सैम सांबाळपाची जबाबदारी त्या नागरिकांकडेन आसा अशें मनोज परब हांणी म्हणलां। खुबश्यो पंचायती ह्या मूळ एजेंडा शिवाय ह्या ग्रामसभेत दुसरे विशय घेवन थळाव्यांची दिशाभूल करता असोय आरोप तांणी केला। पेपरार येयला, भरपूरशा जाणांनी वाचला आसतलें की एक नोटीस एक डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन एक नोटीस काडला, भितर बरयला की येता ते 23 तारखेर ऑक्टोबराचे 23 तारीख पयली पंचायतीन जे बायोडायवर्सिटी कमिटीज आहा BMCs आहा ते कॉन्स्टिट्यूट करचे म्हणून। आतां हे जे जाता तेका लागून डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन सांगलां की एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक जाय आनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभेन ही बायोडायवर्सिटी कमिटी तेंच्यांनी काडपाक जाय पंचायतीन आनी लास्ट डेट दिला 23 तारीख। आता येता तो नेक्स्ट संडे आहा तो आहा 16 तारीख आनी तेका लागून ह्या 16 तारखेर ती ग्रामसभा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घेवपाक मेळचे ना, कित्याक 4 दीस पयलीं नोटीस दिवपाक जाय आनी नेक्स्ट जी आसा ती 23 तारीख संडे आहा। सो हांव लोकांक भुरग्यांक इतलेंच सांगपाक सोदता की ऑक्टोबरान फर्स्ट जी ग्रामसभा जाता ती 2 ऑक्टोबराक जाता, स्पेशल ग्रामसभा जाता। मागीर ऑक्टोबरानूच एक ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक जाय जितून चडशे कमिटीज भितर डेव्हलपमेंट आमचो GPDP प्लॅन हे सगळे डिस्कस जावपाक जाय। जी 26 कमिटी आहा ते कॉन्स्टिट्यूट जावपाक जाय आनी आतां डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन सांगला की थंयसर एक तेंच्यांनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवन BMC काडपाचें। आतां बायोडायवर्सिटी कमिटी म्हटल्यार कितें, गांवान आमचें कितें शेतां आसा, आमची झाडां आहा, कसली पक्षी आहा, जनावरां आहा, तळी आहा, झरे आहा, हें सगळें मॅपींग जावपाक जाय, एक बूक जावपाक जाय सो दॅट आमचो गांव आमचें गोंय राखपाक लागून भितर मदत जाता। सो हांव सगळ्या भुरग्यां कडेन मागता की तुमी त्या तुमच्या पंचायतीन कॉन्टॅक्ट करचो, तुमची एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा केन्ना ती चॅक करची आनी ह्या कमिटीचे तुमी मेंबर जावचे। पूण एकूच लक्षांत दवरा की ही जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा दवरता तेचो अजेंडा आसा ओन्ली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BMCs, म्हटल्यार त्या दिसा फक्त BMCच कॉन्स्टिट्यूट जातले। हे जर तुमकां फोटोन थंयसर VDC आनी बाकीचे जे टोटल 26 कमिटी आहा ते 26 कमिटी जर त्या दिसा करपाक सोदता तेंकां तुमी इतलेंच सांगा की डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत तेंचे जे सर्क्युलर आहा भितर फक्त BMCच कॉन्स्टिट्यूट करपाक मेळटा आनी तुमच्या ग्रामसभेक तुमच्या ग्रामपंचायतीक तुमी सांगा की आमकां आनी एक ऑर्डिनरी ग्रामसभा जाय। ह्या ऑक्टोबरान म्हणजे ते येता ते 23 तारीख जालो, दिवाळेचो आदले दीस जालो, ते दिसा चड लोक फ्री नासताले, पूण BMC जर जाता जाल्यार थोड्या भुरग्यांनी वचपाचें, आपलें नांव दिवपाचें, जर घेतात जाल्यार ते ना जाल्यार 30 तारखेर जी नेक्स्ट आयतार जो येतलो त्या आयतारा कंपल्सरी ग्रामसभा ऑर्डिनरी जावपाक जाय, तेतून 26 कमिटी आमचे जावपाक जाय, तेतून लोकांनी वांटेकार जावपाक जाय। 16 ऑक्टोबराक रेशमागूज दवरली। तशेंच कुठ्ठाळी हांगा जावपी जिल्हा पंचायत वांगड्यांची पोटवेंचणुकेत भाजपाचे उमेदवार वेंचून येतले असो विश्वास भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी व्यक्त केला। जाल्यार कुठ्ठाळेच्या अपक्ष उमेदवार भाजपान तेंको दिला अशें तांणी सांगलें। भाजपान वेंचणुकेत दवरिल्ल्या उमेदवारांक लोकांचो तेंको आसा असो विश्वास तांणी व्यक्त केला। BJP 3 एकूण जे जिल्हा पंचायतीच्यो इलेक्शन आसा 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी तातूंतले 2 दक्षिण गोवा आनी 1 उत्तर गोवा। दक्षिणे भितर दवर्ली जिल्हा पंचायत, कुठ्ठाळी जिल्हा पंचायत आनी उत्तरे भितर जी आसा ती सालिगांव रेसमागूस जिल्हा पंचायत। आतां तातूंतल्या भितर 2 जाग्याचेर आमी आमचे उमेदवार ऑफिशियली पार्टीचे उमेदवार आसात। रेसमागूस हातून आमचे संदीप बांदोडकर आनी दवर्ली जिल्हा पंचायत परेश नायक आनी आमी कुठ्ठाळे मतदारसंघा भितर आमी अपक्ष आमदार एंथनी वाज तांच्यांनी उमेदवार दवरला मिसेस वाज, तिका आमी थंय सपोर्ट करता। BJP तिका सपोर्ट करतलो। कशें पळयता तुमी प्रोग्रेस? तिनूय कडेन येतले 2 कारण 2 आमचे आशिल्लेच, दोनूय येतले आनी तिसरो अपक्ष जो आसा ते कारण तो लोकल MLAचो सीट, त्यामुळे तो सीट निवडून येता। तुमकां दिसता कशें आतां आमी पळयतना कितले नंबर तेजेर वचना, कारण आमकां आमी सदरीत
सांगत आयले की निवडणूक आमी जिखतात ती जिखतात, त्यामुळे ह्या वेळारूय आमी सांगता आमी जिखतले. 16 ऑक्टोबराक जावपी जिल्लो पंचायत वांगडी वेंचणूक ह्या भाजपा आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षा मदली स्ट्रेट फायट दिवपाची वेंचणूक आसतली अशें विधान आरजीचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी केलां. गोंयकारांक रोजगार तशेंच तांचे हक्क मेळोवन दिवपा खातीर सध्याचें सरकार अपयेसी थारिल्ल्यान ह्या वेंचणुकेंत रेव्होल्युशनरी गोवन्स देंवला अशें मनोजान म्हणलां. तुम्ही सगळे जाणा येता ते 16 तारखेर झेडपीचे इलेक्शन हांगा रेईस मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावपाचें आहा आनी ह्या आयतारा ही जी फायट जाता ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ती डायरेक्ट बीजेपी वर्सीस आरजी. आमी ह्या फावटी जे इलेक्शन कंटेस्ट करता हे इलेक्शन आमी कंटेस्ट करता आयडेंटिटीचे, आमच्या गोंयकारांच्या रायटाचे, आमच्या गोंयकारांच्या हक्काचे. आमचे गव्हर्नमेंट जॉब काडले घाटयांक विकले, 350 पुलीस भितरले 110-105 पुलीस घाटयांक केले. असे कितलेशे जॉब मोपा एअरपोर्टाचेर 5,500 कामां दिली, आमकां जॉब दितले म्हणून एअरपोर्ट हाडलो, थंयसर फक्त 350 गोंयकारांनी ती नांवां दिल्या भितरूय घाटी आहात. कितलेशेच असे प्रोजेक्ट आसा, येदी व्हडली हॉटेल इंडस्ट्री आसा थंय आमकां जॉब ना. सीएम येतान सांगता 2 लाख जॉब दितलो म्हणून, हेच्या पयलीं सांगतालो आनी कितले जॉब दितलो म्हणून. फक्त भोपके आनी भोपके. जॉब येतले आनी फक्त घाटयांक वयतले, हे इंडस्ट्रीज येतले आनी फक्त घाटयांक वयतले. गोंय विधानसभेत केपेच्या आमदारान सरकारी मुळाव्या शाळांचो आनी आंगणवाडीचो प्रश्न मांडिल्लो, तर ही स्थिती आयज मेरेन तशीच आसा. केप्या खुबशा गांवगिऱ्या वाठारांत आंगणवाडी तशेंच मुळाव्या शाळांची वायट स्थिती आसा. सरकारा कडेन तशेंच जेई कडेन उलोवन कांय कामां करून घेतल्या, पूण आतां काजूवाडो शाळेची पळोवणी केल्या उपरांत इन्स्पेक्शन करून घेतलां. तशेंच जाता तितले बेगीन मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ह्या शाळेचें पॅन काडून शाळा बांदून दितलो अशें उतर केपेचो आमदार एल्टन डिकॉस्टान दिलां. काम करूंक भोंवता आनी जेन्ना असेंब्ली सेशन जाल्लें, असेंब्ली सेशनाक हांवें हो पॉयंट रेज केल्लो. ऑल द गव्हर्मेंट स्कूल्स एंड प्री प्रायमरी स्कूल्स इवन आंगणवाडीज आर इन व्हेरी बॅड शेप केप्यां. आनी म्हाका एश्योरन्स दिलें, आनी बेज ऑन द एश्योरन्स शिरोटी म्हणून थिंगा खोला आमगेल्या गवंडार आनी 2-3 कडेन हांवें रुफींग चेंज केलें. म्हाका आमगेलो जेई बाब डेजमंड बिल्डिंग्सांक तेगे आदारान म्हाका 2-3 रुफींग आनी बारीक बारीक काम केलां. बट ही जी शाळा इट इज इन अ व्हेरी डुप्लिकेट स्टेट सारकी, कांय ना ताका, एक बोर्ड ना, बेंचीस ना, कांय ना. सो यसलो आनी त्यो शाळा आहे. आनी मोठी गोश्ट म्हळ्यार एक लँड डोनेट केल्लें, एक्वायर केलें बाय द डिपार्टमेंट ऑलमोस्ट लास्ट 15-20 इयर्स. ते अजून तेजें टेंडर जालां आनी आमचें बिल्डींग तिका न्यू भुरग्यांक मेळना. सो हांवें मागलां सरकारा कडेन. काल एडिया येयली, आय हॅव टेकन द फायल लँड एक्विजिशन, ती फायल गेल्या आनी आय एम पुटिंग अप टू द एड्युकेशन डायरेक्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेळटलो आनी जातले बेगीन ताबडतोब हेजो ड्रॉईंग कोण, एस्टिमेट कोण, टेंडर कोण, ह्या भुरग्यांक हे शाळा दितली ना. काल ती आपयले पळय ती तेगे एन्शर्ट केसो ट्रेनिंग आसली ती पावना. काल येयली मेळ्ळी म्हाका, ऑफसायन मेळ्ळा, तीन फायली म्हाका हँड ओवर केल्या. सो दीस फायल आय वील पुट इट अप विथ द डिपार्टमेंट आनी जातले बेगीन सँक्शन करून घेता. थळाव्या लोकांची परवानगी मेळ्ळ्या उपरांतूच पाड्डेचो पूल बांदपाक सुरवात जातली अशें विधान भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्राल हांणी केलें. गोंयच्या आदले मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हांणी खूब वर्सां आदीं ह्या पुलाची पळोवणी केल्ली तेन्ना हो पूल एकदम बऱ्या अवस्थेंत आशिल्ल्याचें सिद्ध जालें. तरी लेगीत परत एक फावट ह्या पुलाची पळोवणी करून अहवाल सादर करपाचो आदेश आपणें दिला. देखून थळाव्यांच्या निर्णया उपरांतूच टेंडरिंग प्रक्रिया चालू जातली अशी माहिती मंत्री निलेश काब्रालान दिली. परडाचो ब्रिज म्हाकाय खबर आसा, जो आमदार आसा आमच्या वांगडा आदलो आमदार आशिल्लो तेन्ना एक इन्स्पेक्शन केल्लें मनोहरभाई पर्रीकरान आनी ही हॅड गिवन एटलिस्ट इन्स्ट्रक्शन टू बिल्ड दॅट ब्रिज ऑन अ हायर लेवल. टेक्निकली तो रस्तो 10 मीटर एक्वायर आसा, ब्रिज बांदला सेंटराक, दोन्ही सायडीन 2-2 मीटर आहा. एक तरी आमकां डिसिजन घेतलें, हांवें ताका सांगलें, जो प्रेसिडेंट आहा आमदाराकूय सांगला आनी तो कोण मेंबर आहा ताका सांगलें, पंचायतीक घे, पीडब्ल्यूडी कॅन बिल्ड अ बिल्डींग, जीआयएसएडी बांदपाक जाय म्हणून गरज ना, हो जीआयएसएडी बांदूंक शकता. पूण ताका 3-4 वर्सां तो रस्तो बंद करचो पडटलो, लोकांक भायल्यानसून वचूंक पडटलें. पीपल आर रेडी टू डेट एंड द बिल्डींग रोड कॅन बी टेकन ऑन द ब्रिज कॅन बी टेकन ऑन हायर लेवल ऑफ द हायस्ट लेवल ऑफ जे आमचे 100 वर्सां भितर लेवल वाडलेले न्हंयेक, ते लेवल घेवन ते लेवलाचे वयर तो ब्रिज बांदूंक शकता. टेक्निकली म्हाज्या रिपोर्टा प्रमाणे तो ब्रिज इज सावंड, म्हणजे ते स्ट्रॉंग ब्रिज आसा. पावसान ती रेलिंग वयता बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फॅसिलिटी ऑफ द वॉटर. कोण तूं आतां उदकान बेश्टें उदकान रावलो जाल्यार तूं वरां शकता, फोर्स येयल्यार तूंय पडटलो. सो ते भाशेन ते रेलिंग इज गॉट इज ओन स्ट्रेंथ. सो उदक जर हरशीं चड मोडटा, तें आमकांय खबर आसलो, कॉमन लोकांक खबर आसा, तें पोतून काडूंक पडटा, आमी करता. पूण ब्रिज इज स्ट्रॉंग
तदसतना तेणें सांगलें म्हणून हांवें तांकां सांगलां की परतून एग्जामीन करचो आनी ताजो रिपोर्ट दिवचो म्हणून. सो ब्रीज जर तो वयर काडपाक जाय तो ब्रीज मोडून म्हज्या अंदाजान 3-4 वर्सां तांकां रस्तो तो यूज करूंक मेळचो ना. हें पब्लीक परसेप्शन आवडे कुटुंबीक लोक आसा तेणी डिसिजन घेवपाक जाय. हांवें आमदाराक सांगलां ते लोकांकूय सांगलां की तेणी डिसिजन घेवचें की 3-4 वर्सां तो ब्रीज आमी यूज करना, मोड आनी न्यू बांद हांव फाल्यां चालू करतलो अशें म्हणजे टेंडरींग. बेरोजगारीच्या बाबतीत गोय देशांत 7व्या नंबराचेर आसा. घडये मंत्री माविन गुदिन्होक ही आंकडेवारी खबर नासतली. दाबोळी विमानतळा विशीं माविन गुदिन्होन केल्लें स्टेटमेंट पुरायेन चुकीचें आनी बेजबाबदार जावन आसा. ह्या स्टेटमेंटांतल्यान दाबोळी विमानतळ बंद उडोवपाचो ताजो छुपो अजेंडा उक्ताडार आयिल्ल्याची टिका विजयान केल्या. मोविन गुदिन्हाक म्हाका दिसता ह्या दिसांनी वाचन कमी जालां. ताका पयलीं कळूंक जाय की वी आर द 7th हायेस्ट इन जॉबलेसनेस इन द कंट्री. हे फिगर्स काल आयिल्ले आहा. अशे परिस्थितीन तो धमकी दिता की टॅक्सीवाल्यांनी टेक्नॉलॉजी घेतली ना जाल्यार दाबोली एअरपोर्ट बंद पडटलो. हाजो अर्थ आनी जॉबलेसनेस तो क्रिएट करता, आनी एम्प्लॉयमेंट जो आशिल्लो लोकांचो तो काडून घेता. एक कितें सिक्रेट इंटेंशन भितर आसतलें कित्याक एकलो तोच म्हणपी की मोपा इज द इंजीन फॉर ग्रोथ. आतां कितें ताजो इंट्रस्ट मोपान आनी मोपा खातीर तो दाबोली बंद उडोवंक सोदता काय कितें, हे प्रश्न सगळे गोंयकारांच्या मनान आयिल्ले आहा. आनी आज ह्या सरकाराक कोणूच पातयना. ऑल्दो देर इज अ MOU, देर इज अ क्लियर अंडरस्टँडींग की बोथ एअरपोर्ट्स वील को एक्झिस्ट. इतलें आसून पसून हे केन्नाय उतराक नेगार वचपाक शकतात हें गोंयच्या जनतेक पूर्णपणान खबर आहा. आनी हें जो कितें उलयता मंत्री आज धमक्यो ज्यो दिता आनी धमकेन एक फारान 2 बकी म्हणूंक सोदता, ती एक म्हणल्यार दाबोली बंद उडोवपाचें, दुसरें म्हणल्यार टॅक्सीवाल्यांक टॅक्नॉलॉजी एडॉप्ट करपाक लावपाची. हे सगळे लोक म्हाका दिसता तकलेन दवरतले आनी जेन्ना हांची पाळी येतली तेन्ना लोकांनी विचार करून हांकां फकत ट्रिटमेंट दिवंक जाय तो दिवंक जाय. आनी हें करपाक गोंयकारां भितर जागृताय जावपाक जाय आनी ह्या फटींग सरकाराक केन्नाच पातयेवंक जायना. गोंयान 41 सुवातेचेर आयुष वेलनेस सेंटर उबारतले. गोंयच्या प्राथमीक आरोग्य केंद्रांनी तशेंच कम्युनिटी भलायकी केंद्रांनी ही सेंटर आसतली. ह्या शिवाय योगा थेरपिस्ट लेगीत सरकार नेमतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. जाल्यार उत्तर गोंयांत येवपी आयुष हॉस्पिटलाचें उक्तावण 8 नोव्हेंबर मेरेन जातलें अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. नव्या वर्ल्ड आयुर्वेदा काँग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो कर्टन रेसराचे उक्तावण केल्या उपरांत ते उलयताले. ह्या वेळार केंद्रीय बंदर कप्तान खात्याचे मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तशेंच केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायक, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाजीर आशिल्ले. सैमाची जतनाय घेवप म्हत्वाचें अशें सोनोवाल हांणी म्हणलां. आयुर्वेदांचेर निबूत आशिल्ले हो एक्सपो 8 ते 11 डिसेंबर ह्या काळात जातले. उपरांत म्हणजे गोंयच्या आरोग्य क्षेत्रांतलो आयुर्वेदीक विश्व जे आसा हे पुराय बदलपाचें आसा. आतांच आमी आयुष मिनिस्टरा कडेन रिव्यू घेताले, हांव आनी हेल्थ मिनिस्टर आनी ताच्या बरोबर आमचे आयुष हॉस्पिटल आनी आयुष मिशनाचे फावंडर श्रीपाद भाऊ. हांव कळपा खातीर म्हणून मुद्दामून सांगता, आयुष जी वेलनेस सेंटर जवळपास 41 जाग्याचेर वेलनेस सेंटर गोंयांत आमी म्हाका दिसता फुडल्याच म्हयन्यात सुरवात करता. 41 वेलनेस सेंटर आमी सुरवात करतले. ईच एंड एवरी PHC आनी ताच्या बरोबर सब सेंटर्स आमी वेलनेस सेंटरान कवर करता. जवळपास CHO म्हणजे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स म्हणून आमी आयुर्वेदीक आनी होमिओपॅथीक डॉक्टर्सांक अपॉयंट ह्या हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरांनी करता. ताच्याच बरोबर योगा प्रॅक्टिशनर्स आमी ताच्या बरोबर लोकांक योगा थेरपी कशी दिवची हाच्या खातीर योगा थेरपिस्टूय आमी अपॉयंट करता. नॉर्थ गोंयचे योगा हॉस्पिटलाचो आमी रिव्यू घेतला. फुडल्या म्हणजे म्हाजें म्हणणें आसा की वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेस जाल्या उपरांत आमचे नॉर्थ गोवा हॉस्पिटल्स जे वेळग्यात जातात ते एक्सपर्टायट जातले. साऊथ गोवाचे आयुर्वेद हॉस्पिटल जे मडगांवांत जातात ते एक्सपर्टायट जातले. आनी खास करून आमी जे पळयता ज्या आयुष हॉस्पिटलाची आमी वाट पळयता इतके दीस ताचें उक्तावणूय बी कदाचित
ते 8 तारखेकूच जावपाक शकता एज प्रॉमिस बाय आवर आयुष मिनिस्टर. हे खासा करून म्हाका सांगपाचें आसा आनी ॲड करून हांव फुडली आनी एक गजाल ताका ॲड करता मुद्दामून जे आमी इतके दीस CCRSच्या अंतर्गत आयुर्वेदा होमिओपॅथी सिद्ध आनी युनानी ह्यो चारूय OPDs ज्यो भाऊच्या तकलेंतल्यान भाऊन सुरू करपाच्यो ठरयल्ल्यो. भाऊ आयुष मिनिस्टर आसतना आनी खूब दीस तो विशय रिंगाळात पडिल्लो. ताचें इनॉग्रेशन आमी ह्या वर्ल्ड आयुर्वेद काँग्रेसच्या कदाचित पयलीं जावपाक शकता. रायबंदच्या हॉस्पिटलांत पयलेच फावटी आमकां आयुर्वेद युनानी सिद्ध आनी होमिओपॅथी हाज्यो चारूय OPD अंडर CCRS आमी त्यो OPD ज्यो आसा सुरू करपाच्यो आसा म्हणून हांवें म्हटलां. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ. सो दिस इज रियली वेरी टचिंग एंड वेरी वेरी काइंड ऑफ मीनिंगफुल फॉर आवर जर्नी ऑफ लाइफ. ये सिर्फ मनुष्य का स्वास्थ्य को ही ख्याल रखने का काम नहीं है, प्रकृति का भी ख्याल रखना होगा. विल हैव टू टेक केयर ऑफ Mother Earth, our nature. And if we take care of nature, nature will take care of us. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगा सोंपता. तर रोखडोच गावरीश तुमच्या मुखार घेवन येतलो आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. हांव सांजे तुमचो निरोप घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.